नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची 3 महिन्यांनी सोमारा कॅबिनेट बसका. ते पयली हॉस्पिटलात दोतोरांचो अपॉइंटमेंट. मंत्रिमंडळ बसकेत थारतले अधिवेशनाचे शेड्यूल. 2 दीस जाले चल्ला देवदर्शन. आमदार प्रतापसिंह राणे जीएमसीत ऍडमिट. सुत्रा म्हणतात सिनियर राणेक कसले तरी इन्स्पेक्शन. मेळून आयिल्ले फुडारी सांगतात बरो आसा, सोमारा डिस्चार्ज. गिरीशान काँग्रेसची सुत्रा हातात घेतल्या उपरांत लुईझीन परत ऍक्टिव्ह. गोयच्या बेकार तरणाट्यांक म्हयन्याक 10,000 भत्तो दियात. लुईझीनाचे खासगी विधेयक. कदंब प्लाटो बायपासाचेर ऍक्सिडेंटात एकलो टुरिस्ट गेल्लो. क्रिटिकल म्हूण घालो जीएमसीत. रस्ते कडेचे रेलिंग घुसले गाडयेत. बाकीचे 4 बऱ्यान साल्वार. शेतकारांक जाय तशी व्यवस्था ना. शेतां भाटां बसयतले जाल्यार कास्तीक. गोंयच्या मनाय कामेऱ्यांच्या दिसावड्याक पेटला उजो. गोंयची शेतां भाटां रोवंक महाराष्ट्रांतली कामेरी. मुख्यमंत्री पर्रीकार 3 महिन्यांनी सोमारा कॅबिनेट बसका घेता. सांजे 5 बसका दवरल्या उपरांत मिडियाक मेळटलो. सोमारा सकाळी पर्रीकाराक पयली हॉस्पिटलात दोतोराचो अपॉइंटमेंट. क्रांती दिसाचे कार्यावळीकूय हाजीर राव येता. मंत्रिमंडळाच्या बसकेत अधिवेशनाचे शेड्यूल थारतले. गोंयांत येवन 2 दीस जाले तो देवदर्शन करता. आयतारा सकाळी तो म्हापशा बोडगेश्वराक पांय पडून आयलो. पर्रीकाराचे अमेरिकेच्यान गोंयांत येतसावन फाटले 2 दीस जाले देवदर्शन चल्ला. आयतारा सकाळी तो म्हापशा बोडगेश्वराक पांय पडून आयलो. आज के भावनाचं मित्र परिवाराचं तमाम गोमतीय जनतेचं आशीर्वाद. सोमारा सकाळी ताका हॉस्पिटलांत दोतोरांचो अपॉइंटमेंट आसा. उपरांत तो आझाद मैदानावेले क्रांती दिसाचे सरकारी कार्यावळीक वचूंक शकता. 3 म्हयन्या उपरांत सोमारा मंत्रिमंडळाची पयली बसका जाता. सोमारा सांजे 5 वरांचेर मंत्रिमंडळाची बसका. मंत्रिमंडळ थारायतले विधानसभा अधिवेशनाचे शेड्यूल. 19 जुलय ते 3 ऑगस्ट 12 दीस अधिवेशन आसूं येता. सोमारचे मंत्रिमंडळ बसकेक 12तले 10 मंत्री. फ्रांसीस डिसोजा पोर्तुगालाक मडकयकार मुंबय ऍडमिट. सोमारा कॅबिनेट बसके उपरांत पर्रीकार मिडियाक मेळटलो. अमेरिकेच्यान आयल्या उपरांत हें ताचें पयलें फॉर्मल मिडिया इंटरॅक्शन आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी आमदार प्रतापसिंह राणेक शेनवारा रातीं उसरां बांबोळे मेडिकलांत ऍडमिट करचो पडलो. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ताका कसले तरी इन्फेक्शन जाला. उपचार चल्ल्यात. ताका दोतोरांचे देखरेखी खाली दवरला. खबरेक गेल्ले काँग्रेसीचे फुडारी सांगतात ते प्रमाण तो बरो आसा. सोमारा राणेक डिस्चार्ज मेळटलो. सिनियर राणेक मेळ्ळे. सो इज एडमिटेड इन जीएमसी. खंयच्या रिजना खातीर? इज इन प्रायवेट वॉर्ड 121. आता मेळून येयला तेका. Yesterday he was brought to GMC. It's just a urine infection. Doctor got available. He's fit and fine. He'll be discharged tomorrow in the France. आमचे सिनियर लीडर बाबराणे ऍडमिट केल्लो हा. But he's absolutely fine. He had a little indigestion problem, and I think they'll discharge him as early as possible. Okay, what exactly happened to him? So it was, I think, indigestion. Okay. And they admitted him. He's on medication. He's absolutely fine. I have seen him. Okay, what is said to you? He is hale and hearty, and he'll be discharged anytime. Oh. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.